यूपी वेंचणुकेतल्या युती संबंधी काँग्रेस पक्षान आपल्याकडेन कसलोच संपर्क करूना। गिरीश चोडणकराकडेन आपलो नंबर आसा, ताका आपल्याकडेन उलोवपाचें असल्यार आपल्याक व्हॉट्सॲप वा फोन करूं शकता। मात ताचेकडेन आपलो नंबर आसूनय युती विशीं काँग्रेसी कडल्यान आपल्याक कसलीच मेसेज वा कॉल येवंक ना अशें आमदार विजय सरदेसाय सांगता। भाजपाक हरोवपाक युती करपा विशीं सगळेच पक्ष एकमतान उलयतात, पूण प्रत्यक्षात तशें घडटना दिसना अशें विजयाचें म्हणणें। आयकात। गिरीशा कडेन आमचे उलोवपाचें बंद बी जावंक ना, आमचें कितें अशें केस्तांव बी ना, रिलेशन बरें आहा। आनी गिरीशान धाडिल्ली व्हॉट्सएप मेसेज म्हाका पावता, ते आमी खंय मदींच सांगना, एकूच नंबर प्रॉब्लेम कांय ना। तर इवन ते लेटर ते व्हॉट्सएप करून धाडिल्ले ते म्हाका पावतले। गिरीशाकडे एकूच नंबर हा दिसता, त्या गिरीशा कडेन सारको नंबर आहा, आनी गिरीशानूच सांगिल्लें आहा की दुसऱ्याच नंबरान दुसरेच लेटर मिस कॉल ते इज द रिजन फॉर मिस कॉल। पब्लिक सेंटिमेंट जे आसा ते रिपीट करून ताजेर पोजिशनिंग करप सगळे पॉलिटिकल पार्टीज करतात। आप म्हणलं आजी म्हणलं सगळे म्हणटात। आप येता ताजो लिडर 5 दीस गोंयांत रावता, एलायन्सीचे फुडें पावला तशें गोंयचे जनतेन सारकें उलया। एलायन्स खरें जातलें, रिस्पेक्टेबली जातलें, आनी जातलें जाल्यार तें जातलें, तें जातलें जाल्यार जातलें, तें आडावन कोण शकना। खरें जर तें जावंक जाय जातलें। आमकां आमच्या पक्षाक दिसता तांचे प्रक्रियेन आमचे पक्षाक तुमी चोवन दिवचो टेकन अ डिसिजन, तेंच हांवें रिस्पेक्ट करचो पडटा। हांवें सेपरेटली पक्ष म्हणटा सस्पेंड दुसरे सायडीन हांवें जर उलयलें राजकारणी ते बेसिक्स म्हणजे पक्षाचें जोखमी। बट काँग्रेस इज अवर एलाय एज ऑफ टुडे 22 to 27 हांवें सांगलें आनी तेंचे एलायन्स आसा, ते एलायन्स कंटिन्यू करपाक कितें कितें करपाक तें जेन्ना बसतलें तेन्ना आमी उलोवंक जाय।